मोन आमचे नवे जावदी पान 128 I-19 पेज 128. Rachit korbava boini onam chinove zaudi Rachit korbava boini onam chinove zaudi Imzuyam chikalza Uitiyam chiagosla Jesu morri babaci Udaram stoja Rachit korbava boini Onam čerove zaudi Rachit korbava boini Onam čerove zaudi फातिमा अल्मेदा हिचें दिनवासनेचें संकल्प हो इंटेंशन घेवन ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्योय गरजो बरोवन भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेन वांटो घेयात. आयज आपले वाडदीस समरमतात एलेक्स गुदिनो आनी फ्लॅक्सन रॉड्रिगीस. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बरी भलायकी मागतात. लॉरेटो फेर्नांडीस हो हॉस्पिटलांत आसा, दुयेंत आसा, ताका बरी भलायकी मागुया. तेच परी पिटर मार्क फेर्नांडीस हो एक भुरगो 17 वर्सांचो. ताचें आज ऑपरेशन दिम्यांचें आबुधाबी. ताकाय मागण्यांत आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो. प्रितीच्या बाबणीनो पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओडकून घेवया. मोगाड इश्टानो, प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या सातोलान आयज आमी भितर सरता. दर एक प्राचीत काळ आमकां नवसरणीचो काळ. जितलो हो काळ लांबीक तितलीच दुपेट देवाची कृपा आमकां. आमच्या जिविताच्यो वांगट्यो चाली बदलून नवसरणी हाडूंक देव फावो करता. हीच कल्पना आयचो सेवादोम आमचे मुखार दवरून वचात जिवीत बदलात हो विशय आमी नियाळटल्या. जिवितांत आमकां नवसरणी गरजेची. देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. ह्या जेजूच्या उल्याक कान दिवन ह्या प्राचीत काळान जिवीत बदलूंक 2 दिसा आमचे प्रयत्न चालू दवरूंक ह्या मिसान बापाची कृपा आमकां मागुया. पातोक रोडून दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
काकलोत सारा बापा बोऱ्या देवा धणवण प्रार्थन आनी धर्मदान आमचें पातकांक फळादीक ओकोत म्हूण तुवें दाखयलंय. आमी पातकी म्हूण कार्तिकायेन वळखता. पातकाच्या बाराकाल आमी चिड्डोता म्हूण पळय आनी दयेन आमकां उबार. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चोकरो देव तुजे सवे आनी पळयतात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेत्रो मिदियानाचो पुर्वीत हाचें हिण मोयजेस राखतालो. जेत्रो मोयजेसाचो सासूपाय. मोयजेसान आपलो हिण ओरोणें आसलें ताच्या फुडें चोवरूंक व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या दोंगराशी तो पावलो. थंय ताका एक उज्याच्या आकट्याच्या रुपान देवदूत दिश्टी पडलो. हो उजो एक झिरकुटांतलो भायर सोदतालो. मोयजेसान तो देखलो. तें झिरकूट उज्यान पेटलोलें पूण उलपोन ताचो भस्म जायनासलो. मोयजेसान म्हणलें, हें झिरकूट उलपोना तें अजाप कसलें? तें पळोवंक हांव वेतलो. तें अजाप पळोवंक मोयजेस लागीं सोदतालो तो सर्वेस्परान देखलो आनी त्या झिरकुटासून देवान ताका असो उलो केलो, मोयजेस मोयजेस. ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां. सर्वेस्परान म्हणलें, आनीक लागीं सरो नाका. तुज्या पांयाच्यो वाणू काड, कित्याक तूं आसा ती सुवात पवीत. सर्वेस्परान म्हणलें, तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. हें आयकून मोयजेसान आपलें तोंड धांपलें, कित्याक देवाचेर नदर घालूंक ताका भिरांत दिसली. आनी सर्वेस्परान म्हणलें, इजिप्तान म्हजे परजेचें दोलदीरपण हांवें पळयलां. गुलामशाही चलयता तांच्या हातांतली मुक्त जावच्याक तिणें म्हाका उलो मारला तो हांवें आयकला. होय, तांच्या कोश्टा दोगदांची म्हाका खबर आसा. तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडूंक हांव आयलां आनी त्या देसांतलीं भायर काडून दूद आनी मोव व्हांवता तसले एक सुकेस्त आनी विशाल देसान तिका हाडूंक हांवें येवजिलां. तेन्ना मोयजेसान देवाक म्हणलें, म्हणटोच इस्रायेलाच्या पुता दुवाशी वचून हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडला. पूण ताचें नांव कितें काय म्हूण तीं विचारीत जाल्यार हांवें तांकां कितें म्हूण सांगचें? आनी देवान मोयजेसाक सांगलें, जो आसा तो हांव. मागीर आनीक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवांक तुवें सांगोंक जाय तें हें, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. आनीक देवान आनिकूय मोयजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता दुवांक तुवें सांगोंक जाय, सर्वेस्पोर तुमचो पुर्वजांचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडला. सदां सर्वदां हेंच म्हजें नांव. पिणकेचे पिणकीक ह्याच नांवान तुमी म्हाका उलो करतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग हे स्त्रोत आमी हे पोरी गावया. Sorvespor, sosor manar, animahimor. अनेक पावटी गावूया. Sorvespor, sosor manar, animahimor. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणी कर. सगळ्या मोनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाकाणी कर. ओतम्या मोज्या सर्वेस्पराची वाकाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका.
Solves soglos korvarai, animaimo. तोच सगळे तुजे ओकमान बोक्षिता, सगळ्या वायटांक वोकोत दिता. तो तुझे जिवीत फोंडांतले निवारता. तुजे माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. जबाब Solves soglos korvarai, animaimo. सर्वेस्पराची कर्तुत्वा न्यायनितीची, जुलूम भोगतल्यांक तो नीट करून दिता. मोजसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्याच्या दोळ्या मुखार आपली विस्मिता फांकयली. जबाब Solves soglos korvarai, animaimo. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचे काळीज काकृतीचो थेवो. प्रितुमे पोरोस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची बोगती करतल्या थाय ताचो मोग. जबाब Solves soglos korvarai, animaimo. बागेवून पावलून कुरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या पुर्वजांक कितें जाल्लें तें तुमी जाणो जालोली म्हाका जाय. ती सगळीं एका खुपा काल आसली आनी तांणी दोर्या उतरलो. मोइजेसा सोवे तांकां सगल्यांक कुपान आनी उदकान स्नान मेल्ली आनी सगळीं एकूच आत्मीक जेवण जेवली आनी एकूच आत्मीक पिवण पियेली. आपणा फाटल्यान वेतोल्या आत्मीक कोटपांतल्यान ती पियेतालीं आनी हें कोडप म्हणल्यार क्रिस्त. तोरी आसता तांचे मोदले जायतीं जाणां देवाक मानली नात देखून तांची मोदी ओरोन्यांत शिंपडली. वायट वस्तूची तांणी आशा दवरली तशी आमी दवरूं ना जावंक हें सोगोट आमचे देखी पासत घडलें. तांचे भितरल्या थोड्यांनी केली तशें तांणी गुणगुणून न्हय आनी बोस करणारार तांचो नाश केलो. हें सगळें एक शिडकावणी कशी तांकां घडलें आनी कालांच्या शेवटाक जे तोली आमकां शिकवण दिवचे खातीर ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. म्हणटोच उबो आसा म्हूण समजात ताणें आपूण भंय पडोना जावंक चोत्राय दवरची. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उद्गाराक उबी रावुया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पोर. स्वर्गीचे राज लागीं पावला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
थोड्या गलिलियाकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बोळयांचे रोगोत एक केले. ते विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी प्रतिपाल दिवन ताणें म्हणलें, अशें तांणी भोगचे पडले देखून सगल्या हेरा गलिलियाकारा परस हे गलिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात. सिलोमाचो गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेली. जेरुसल्यांत रावतल्या हेरा सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता होय? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय. पूण जिवीत बदली ना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वस्तुल्यांक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं आनी ह्या आंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळें ना. म्हणटोच हें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, ताच्या मुडाक आळे काडून हांव सारें घालता सोर हेंवूय वर्स तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वागाणी तुका क्रिसा. प्रितीच्या बाबळीनो, प्राचीत काळ पातोक ओळखोपाचो आनी पातोक पयसुपाचो काळ. कित्याक पातोक पयसावचें? 3 वस्तू तुमचे मुखार जाता. पयले सुवातेर पातोक मनशाक इटायता देवा मुखार येवंक. जो पातोक करता आनी जाका जाणवीक जाता बाबा हांवें पातोक केला, ताका इट बगता, आवय हांव मेळ जाला, हांव सारको चिकलान पडलां, रेबोड लागला म्हज्या आत्म्याक, कसो म्हूण ह्या पवित्र निर्मळ देवा मुखार येतलो. दुसरे सुवातेर पातोक विसरायता मनशाक की तुवें देवाचोच मोग करचो आनी न्हय मनशांचो वस्तूंचो. पूण पातोक कितें करता, आपल्याचे दावे तुका बरें दिसत न्हू, कर कर आनी कर, कांय जायना, देवा मोग कर मागीर करूं जाता, उण जाल्यार कांय जायना, हेंवूय कर. आनी तीस सुवातेर पातोक मनशाक देवा तावन जाय तें पयसता. जेन्ना मनीस पातकार पातोक करता आनी ताका दिसता बाबा चड पातोक केल्यार पोतून पासता, आवय देव हुंया, देव बरो पयस आहा, आव्हान मुखार कित्याक पावतलो, चल पातकान तूं रावता, असली गोत जाता. प्रितीच्या बाबळीनो, मनशाक खबर आहा ह्यो 3 वस्तू, पूण मनीस पातोक करीत रावन सुद्दां मॅन स्टील वॉन्ट्स टू कंटिन्यू सिनींग. कित्याक एक धोरण ह्या दिसांनी मनशां मदें चिंतन, हांवें आख्खें जिवीत बरें चल्लें, आय हॅव लिव्ड अ गूड लायफ, बीग लॉंग लायफ, गूड लायफ. एक 80 वर्सांचें दोतून 80 years ओ 90 वर्सांचेर एक पातोक केलो जाल्यार देव म्हाका इफेर ना उडयतलो, छाबूक मारतलो, आनी छाबूक बेस छाबूक न्हू, खोर छाबूक मारतलो. Will God punish me for one sin committed at the age of 80, 85, 90, 95, and 105 कोणा मेळ्ळां जाल्यार? Will he punish me for that, and that too so strongly? देव पानिश करतलोच. पातोक तें पातोक, तूं आख्खें जिवीत सर भरचें आनी तूं एक पातोक केलें, देव चाबूक मान. पूण देव जायती पाट माना, कित्याक तो काकूत सार दोयाळ, तेगे बरेपणा लागत देव चाबूक माना. मनशा दिसता, आवय हांवें इतू वर्स बरें केलें न्हू, माय मेरिट, इट इज नॉट युअर मेरिट. द रिडिंग्स आर व्हेरी क्लियर, इट इज नॉट मेन्स मेरिट that God keeps away the chastisement, the punishment, but it is the merit of Christ. क्रिस्ता पासत आमकां देव छाबूक माना. नाजाल्यार झुपाटी स्ट्रॉंगली पडपाची, देव आपणाकू आडायता, कित्याक क्रायस्ट हॅज वन द सेकंड चान्स फॉर अस. क्रिस्तान आमची पासत दुसरी संद जोडून घेतली आनी आमी आज जियेता तें. After Christ, after his resurrection and ascension and descent of the Holy Spirit, this is the second chance.
हो दुसरी संद ही हो काळ जावन ही वर्सां 2025 पावल्या आमी ही हो जावन आसा दुसरी संद. ताका मनशा चतुर राव आनी चान्सीस मेळपाना. देर आर नो मोर चान्सीस. दीस इज द चान्स. थोडगडे थर्ड चान्स राईत, थोडगडे फोर्थ चान्स राहत, थोडगडे चान्सीस कसिनो हा तितून आमी थिंग रावल्या बरे चान्स नाव चान्सीस ना. एक सेकंड चान्स तुम दिल्लो तो जालो. पयलो चान्स वगडायलो ताका जेजू येयलो. जेजू मेलो पुनर्जीवन जालो आनी आतां परतून येतलो हो सेकंड चान्स. हो काबार आनी ना. प्रितीच्या बाबडीनो आयज जेजू आमकां अंजिराच्या झाडाची वपार सांगता. प्रितीच्या बाबडीनो अंजिराच्या झाडाची ओदाकाच्या मळ्याची तो वपार सांगता. हे अंजिराचें झाड वाट अडायत म्हणटा. जाय जाण मुटलीं आमी काय ती वाट अडायता ती चिंतात. थिंक, आर यू द वन हू इज ऑक्युपायींग गॉड्स किंगडम अननेसेसरी बाय सिनींग सिनींग सिनींग? ताका हास्त येतली. हो चान्स काबार जालो, हास्त येतली, व्हडली हास्त. हे चान्सा फाटल्यान आनी चुचूर नाय, आनी काकलूत नाय, कांय नाय. देवान एक पाट आपणाक हात आडयलो, देव आनी हात आडवपाना. सर येसो खोर हास्त येतले. बिग सिवियर पनिशमेंट. And everything that is happening is gearing up towards say, I'm fast. आता ट्रेन वंदे भारत येयलो राजधानी कोच्या फास्ट. आता आमगे जिविताची गाडी त्याच्या फास्ट. ते कास्ती बरी वयता आनी कास्त पयली कॉमेस जातली आमकां क्रिस्तांवां. द फर्स्ट पनिशमेंट विल स्टार्ट. दिस सिवियर ग्रेव पनिशमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम आज क्रिस्टन्स. क्रिस्तांवां तावन कॉमेस कित्याक क्रिस्तांवांक वळख दिली देवाची. ताका पयली वाचप मोइजेस ओडकोता देवाक पळयता आनी तेगे रूप सारकें पोजोडीत जाता. कोण तूं? हांव तो सदांच आसा. जो आसा तो आसलो तो आसा. आय एम हू आय एम. हिचो ही वळख मेळटा. क्रिस्तांवांनो तुमकां वळख मेळ्या. तुमकां वळख मेळ्या. ही वळख ओगडाय नाकात, विबाडीत नाका. ही संद. डू नॉट वेस्ट दीस ऑपॉर्च्युनिटी, दीस चान्स that is given to you all. ताका रिफॉर्म एंड ट्रान्सफॉर्म. नवसोरणी करात, सुधरायात जिवीत. कित्याक ही एकूच संद. थर्ड चान्स ना, फोर्थ चान्स ना, फिफ्थ चान्स ना. एक संद. प्रितीच्या बाबडीनो खोर हास्त येतली. खोर हास्त. जाय जाण ही अंजिराची वपार राम वो द फिग ट्री वपार राम म्हटली. ही वपार पवित्र सभेक लागता. पवित्र सभेन कितें केलां ते हास्त पयले येवपा जायी. खुशाल जातलीं क्रिस्तांव पयले हास्त येतली. हेर सगलीं कडेन नेनारपणान जेजूक मानून गेला. आमी जेजू मानून गेल न्हू. आमी जेजू मानून गेल न्हू. पूण आमी फकत मानून गेला व्हडपणान सगळ्या सांगूंक हांव क्रिस्तांव. पूण क्रिस्त जाल नाय आमी. क्रिस्त तरी जाल्लीं पातोक आमगे जिवितांत तूं कान उडयता आसलोलीं. हुंच्या तोंडान आमच्यान म्हणून जाता हांव क्रिस्तांव म्हणून. With what mouth can we exclaim, can we acclaim, and can we utter out that we are Christians? That you and I are Christians? कित्याक पातोक करीत रावतलो आनी सगल्या सांगतलो हांव क्रिस्तांव म्हणून. सपोज हांवें तुमकां म्हणलें म्हज्या मोगाच्या पातक्यान तुमकां अपमान भोगतलो. वय आम पातकी म्हळी पातकुरान आमकां ऑफेंदार केली. पातकी म्हण पूण पातकी ती पातकी न्हू. पातक्यांच्यान व्हडल्यान म्हणून आतां हांव क्रिस्तांव म्हण. क्रिस्ताक पातोक आसना. क्रायस्ट नेवर हॅड सीन. सो इन दॅट इफ यू वॉन्ट टू बी अनदर क्रायस्ट आल्तेर क्रिस्त जावं इप्सो क्रिस्तू लोगूच जावन जावपा जायें जाल्यार पातोक तुजे भितर आसूंक जायना. आनी पातोक आहा जाल्यार कुमसार जायात. हिचो ही संद चलता. हो काळ ह्या दिसांनी कुमसार मेळटलीं. जावं येगोचें तो हुंयत वसाय आनी कुमसार जाय. तुमगे जिवीत बदलात पूण सोडूंक सोदनाय. जिवीत बदलूंक सोदनाय. फकत व्हडल्यान बोड मारूं आमी बरीं हाय आमी क्रिस्तांव म्हूण. हांव म्हणटालो पवित्र सभेचे छाबूक पडले. कित्याक पवित्र सभेन केलें कितें? कांय केलें ना. इंसारात पवित्र द चर्च हॅज नॉट डन एनीथिंग. चर्चीन एक वस्त बरी केली. हेर कडेन ती चुकली आसतली आनी चुकली लोगूत आमगे समजा प्रमाणे फ्रॉम आवर अंडरस्टँडींग. Maybe she might have not faltered, but one best thing she has done, evangelization केला. आत्मे जोड्यात
तुगेलो मुगेलो आत्मो ही जोडूंक पावता. शी इज वर्किंग टू अर्न माय सोल, योर सोल, आर सोल फॉर गॉड. तें एक केलें तीन. आनी मागीर इव्हेंजलायझेशन कोण जेणे क्रिस्ताक मानून गेला तेका सगळें येता. साक्रामेंत येता, देवा उतर येता, पवित्र मिसाची भेट येता, शिकोवण येता. तेन शिकोवण फॉर्म्युलेट केला. शी formulated the whole doctrine, and so also she defended the doctrine. She defended God. She defended religion. जायती पावटी हें उलोवपा सोदना आमी. We don't want to touch this point. Evangelization good. लोकांक काणी सांगल्या बरें. No, evangelization had become like a story telling. बाबा तोय दोतोन शिकयल्या बरें, बरें स्वता क्लासरुमांत शिकय आनी मागीर राशन दी. But what about defense of faith? That's why the church was militant. Today we are ashamed about the militancy of the church. आमी सारकी लॉजतांव. आम दिसता मोड गुन्यांव केलो. चर्च झगडो वयताली. चर्च बेश्टी झगडो वचना आसलोली. भावार्थ राखोन जायो तेन राखिलो. भावार्थ सांबाळून जायो. शी हॅड टू बी मिलिटंट. यू हॅड टू फायट वॉर्स. येस, वी वील फायट. इग्रोज माय आमी माता मुटाय. वी से द चर्च इज अ मदर. द मदर हॅज टू प्रोटेक्ट हर चिल्ड्रन फ्रॉम हेरेसी, फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल थ्रेट्स. प्रितीच्या बाबेनो आतां येयला चर्च मिलिटंट न्हू आं. चर्च मिलिटंट न्हू आं. चर्च मिलिटंट न्हू. हांव सांगता कोण सांगता चर्च मिलिटंट न्हू म्हणून. मिलिटन्सी काण उडयल्या ना. आतां म्हणूं जायना चर्च मिलिटंट म्हूण. चर्च मिलिटंट न्हू जाल्यार आतां हांव कितें सांगता तें कडेन मातशें वालगर जायत आनी खोर जायत. पूण आयकाय कितें सांगता तें. चर्च मिलिटंट तरी न्हू जाल्यार म्हाका हांव विचारता तुमकां फाल्यां कोणें येयलो आनी तुमगे मायक रेप करून तुमी दितलीं? ना ना, वी आर नॉट मिलिटंट. आम शांतीची कोर बाबा कोर. आम मागणी करया. तेश म्हटलीं तुका जात ते भाशेन with all your energy, with all your strength and with all your resources, you will protect your mother from that rape or that rapist. Tench churchin केलें. ताका लागून don't be apologetic about the crusades. आम crusades आम पासत apologize करपाक कोणाची गरज ना. We don't have to apologize for the crusades. Crusades कित्याक गेले? न्हय दुस्मानां जीत मारूंक. पूण दुस्मान जे आसलोले, जे आमगे इगोज मोठाले जेरुजालेम, तांकां सांबाळून. ताका लागून शिकात क्रुसेड म्हणून कितें. पोत पोतून लोक आम बोटां घेता. तुम क्रुसेड केले, तुम जेरुजालेम झगडोंक गेले. कित्याक गेले? जेन्ना दुसऱ्या धर्माच्या हातींत ह्यो इगोज्यो पडल्यो तेमी वचोन दिल्लें पयलें. आमकां तरी आम जिखले, आम सांबाळलें, पूण तेमी सांबाळूं नाय. फॉर एग्जाम्पल द होली सेपल्कर चर्च. जायतीं होली लँड वयताय. होली सेपल्कर जेजूगे कूड थिंग दवरलो थिंग म्हणटाय न्हू. थिंग वयताय. ती बश्टांचो वेळ पावलो. तेदो पाप साहेबान उलो दिलो आमगे इगोज पेडे जातल्यो. नाजाल्यार होली लँडा वचना काय. होली लँडा वचना काय. आज आम होली लँड तरी हो मेटा आनी ह्यो इगोज चोच्या मेटाय कित्याक चर्च तेदोन झगड म्हूण. चर्चीन रोगत वारोयले आनी गोडे काच पळ जायत. शी हॅड टू बी मिलिटंट. ताका लागून हें कोराय. तीन वस्तू. One is she evangelized, gave the knowledge of Christ. Second, she formulated the whole doctrine. भावार्थ शिकोवण सगळी रेडी केली. आनी तिसवातेर हो भावार्थ तें सांबाळ्ळो. जाल्यार हांव आनी तूं कितें आसता म्हूण कोण जाणा. संवसार कितें जाता आसलो म्हूण कोण जाणा. प्रितीच्या बाबडीनो, वी हॅव टू बी ग्रेटफूल. दुसरो पॉयंट येता म्हळ्यार चर्चीन कितें केलां. फकत फेस्तां सोमरोमलें, फेस्तां सोमरोमलें, फेस्तां फेस्त सोमरोमपा जायी. एक एक सांत दिल तुमकां तुमगे जिविताची नवसरणी करूंक. टू सो दॅट यू ऑल रिफॉर्म अँड ट्रान्सफॉर्म लुकिंग एट द ईच सेंट एवरी डे. तेंवूय आमकां जड जाता, चड जाता. इतू फेस्त कित्या जायी. म्हाका जाल्यार सोजना इस्कलांक गेल जाल्यार इतू दीस कित्या जाय. हो दीस, तो दीस, तो दीस, तो दीस. हे फाटल्या दिसांनी हांव एक हॉस्पिटलांत गेलो संतेसान लावपा. आनी ICU म्हणटा थंय रोखडें संतेसान लावन भायर सरपाचें. आनी मुगे स्पीड आहा ते भाशेन आनी कांय दिसपाना. पूण मुगे नदर चोय घोडे देगे येवचोण ते वॉर्डांत ट्रॉफी आसलोली. ट्रॉफी स्पोर्ट्स ट्रॉफी दिनाय रे. धाकटी कॉप आसलोली. एक कॉप सारकें मुगे मनाक गेलें. तें म्हणटाय तें हँड हायजीन डे म्हणून कितें. हात साफ सांबाळपाचो दीस. हँड आनी हायजीन डे करूंक जाय स्पेशल. आखी कूड हायजीन म्हण हायजीन डे सोजमो येता. हेर कडेन बारीक वस्त कोता. आज संवसाराक कितू दीस जायते पाट म्हाका दिसता ही भुरगीं इतू दीस, हो दीस, तो दीस, हे दिन, ते दिन शिकताय केदो ना. आनी टिचर शिकयताय केदो. टिचर कडेन बेश्टे बोवाड मात आमकां कितू काम जालां. शिकयताय केदो दिसू सोमरमताय सकाळ सांजेर. शिकयताय केदो टिचर यो. आनी भुरगीं शिकताय कितें इस्कलांत तो दिसू सोमरमताय जाल्यार तें कोणीच ना. एक एक फिल्डां इतले दीस जालो आहात. मुगे भुरगेपणांत केन्ना आयकोना इतले दीस.
आज इतले दीस एड करीत आहाय फकत फेस्तां समरमल्या तुमकां जोड जाता चर्ची फेस्तां समरमल्या तुमकां जोड जाता चर्ची फेस्त तुम वळ केलें चर्चीन न्हू चर्चीन सांगलो ना फेस्त जाल म्हणटी दुकोर मारूंक जाय म्हूण पूण आम माताय सोरपातेल नासन फेस्त सोबत फादर तें तुम केलां सोरपातेल कोणाका वळ जेवण कोणाका मिसायो जेजूची बो पवित्र कूड आनी रोगत शेव आनी मागण्यांत सादें जालें फेस्त पूण आम व्हड गणगण बायल गणगण जो केला तेका लागून तुमकां पवित्र वस्त जोड जाले बायल गणगण उडयाय पवित्र वस्त भायर उडय नाकाय स्टॉप ऑल दीस एक्स्ट्रावगांजा एक्सटर्नल एक्स्ट्रावगांजा डोंट स्टॉप द स्पिरिच्युअल थिंग्स ह्यो वस्त करूंक जायो कित्याक मनशाची सुदरावणी जावपा जाय आनी हेंच दुसरें वाचप आमकां सांगता जेजू तें व्हांवन तें उदक सगली कुरपा सगली काकलोत जेजून पवित्र सभे वरवीं दिली Jesus gave all mercy, all grace to the church. तर आयज सोंद ही निमाणी सोंद आनी सोंद ना दिस इज द लास्ट चान्स देर इज नो अदर चान्स रिफॉर्म एंड ट्रान्सफॉर्म जिवीत सुधरायात आनी नवसोरात रिन्यूवल करात कित्याक जेन्ना सायबीण मा येतली वी ऑलवेज प्रे जी कोण सारकी खोर शास्त्रांत आनी भावार्थांत रिगलोली आहा ती मानतात मॅरीज हार्ट इमॅक्युलेट हार्ट वील ट्रायम्फ मारयेचें निश्कळोंक काळजाची जोय जाता तेन्ना सगल्यांक चाबूक पडटा आनी चाबूक क्रिस्तांवां वरवीं करून कॉमेस जाता कित्याक आयज मनीस एक गतीर पावला देर इज नो टर्निंग बॅक जाल्यार चान्स बी दिलो तेका खबर मॅन हॅज रीच सच अ स्टेज देर इज नो टर्निंग बॅक sin has reached such a height there is no turning पातक इतलें उंच पावलां की आनी परतूंक जायना हास्त पोटोलीच हास्त पोटोलीच हास्त पोटोलीच उबी रावया आमचो भावात चारुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार पितुमीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच प्रतकाल ताणें कोस सोंसले ताका हुस्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची व्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपले पोरचेक जिवितांतल्यो वायट चाली आनी वागणूक सोडून दोर दिसा नवसोडणेची पावलां मारूंक तांणी ओदीक जतनायेन वावरूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे हे मागणे हे मागणे सगळ्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलोले सुट्टे वरवीं आपल्या पोरचेच्या जिवितांत सुदारप आनी समाजांत उदरगत हाडटल्यो सवलती निर्माण करूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे हे मागणे हे मागणे हे मागणे जिवितांत वाट चुकलोल्या आनी वायट संवयांक सांपडलेल्या भावा भयणींक खास करून तरणाट्यांक तांचें जिवीत बदलूंक आमचो तेंको दिवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा
ह्या प्राचीत कालांत आमी आमच्या उस्कोतायेचेर उपाय सोदूंक आनी वांकड्यो चाली बदलूंक प्रयत्न करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, आमी उचललेले मागणेन तुवें आयकून घे. आंकवार मरेचे विनोदेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल. ह्या मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. भेटून एक आमी गायन गावुया. सी थेरा दाना सोबार पान 30 आनी 3, C13 पेज 33. उबे रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्वर मानून घेवन देवा सगल्यांच्या दळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातक्यांचे तुजी करुणायेची दिश्ट घाल. आमी आनी आमच्यानूच पातकांचें बोगसण आमी मागतना आमच्या भाव भयणी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बोगसूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. ओय वर्षा आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दमावून दवरतले हांव. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले हांव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातले हांव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतले हांव. हे परी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान ती करूंक आमी हाडल्यान ती देणी ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दियाल फिलिप नेरी फेरां आमच्या बिस्मा, सिमिया आमच्या असलेर बिस्मान धर्मतांनी परगटलो तोच करो बाबात सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा चाकोनी खातीर आमची मागणी आयकून घे. ओगेपणान तुमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार दवरात.
तुजे वेती भोंवतणी एकठांय जाल्ले आम्हा समेस्तांची दया कोर आमचो भावार्थ आनी आमची भोक्ती तूं वळखताय सासनांच्या जिव्यान कोऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग कोत्ता तांचे खातीर सवस्त्यान तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या देवाचे सदांच माय मारयेक भोक्तीन वंदिता तेच पर्यंत तिच्या पतीक भाग्योन जुजेक तशेंच भाग्योन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रोगसाक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्यान मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मुणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजे सवस्काय आमकां दी सासनांचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मोदेन दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी तीन तूं मानून घे ती खरेपणे आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत सगलीन तिमी मारुया कोश म्हणून सोच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदार बापाक आपले दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाजतो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमी तुजे मुण्यारी आनी तुजी पोत जा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मनाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी स्वर्गात चडण्याचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तुवें दिल्ल्यान जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी सोपूण बोली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवंत चाकरा आबेलाची देणी भावार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो योद आनी तुज्या यादनिका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानू सर पदवेदार बापा जो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार व्हरू म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें हें वेदी वयलीन तुज्या पुताची बोपवित कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बोर सर्वेस्पर आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कोर भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यांत आनी विसवांत आसात इन सायलन्स प्रे फॉर द डेड स्पेशली द सोल्स इन पगट्री तांकां आनी क्रिस्तांत तांय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळूं आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोव नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव इस्ते मातायास बानाबास फेलिसितास पेरपेत आगाता लुसी आग्नी सेसील आनी अनास्ताज ह्या तुज्या धर्मतांच्या रोग साक्षांच्या आनी समेज तुज्या भोगतांच्या जोम्यांत आमकां एकठांय कोर क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बोदताय पवित्र कोत्ताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या आसनांक आमेन
जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगलीं धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कां आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सटमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती दियात देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगलीं सुभागी सोम्या तुवें जेमतेर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची फुडें प्रगत काळीज म्हजें तूं कोंत्रेकता कुम्यांच्या वेळा आमी हें गायन गावया D24 D24 पेज 60 काळीज म्हजें तूं कोंत्रेकता Jezu, carza mocia, carismo ce tu potrecta, Jezu, carza mocia, ashum duka shivurata, magoya shatalka mocia, ashum duka shivurata, magoya shatalka mocia, otmo mozo duka neta, Jezu, otmian mocia, otmo mozo duka neta, Jezu. Jivan moja butalata, Jesu jivan moja.
तुझ्या भुतान लागला हे जेजू जीवन म्हज्या सोनीचे म्हणत सोदता हे जेजू हे आत्म्या म्हज्या सोनीचे म्हणत सोदता हे जेजू हे आत्म्या म्हज्या सोनी अमृता गोरावता हे जेजू आत्म्या म्हज्या सोनी अमृता गोरावता हे जेजू आत्म्या म्हज्या. प्रार्थया सर्वेस्परा जिविताच्या बापा जेजून आमकां बसायलां तें सासनांचें जिविताचें उदक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय तर पवित्रस्थानांत आमचे भितर फुटलोली तुज्या दिव्या जिविताची जोर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतिल्ले वरवीं आमकां सासनांचें जिवीत दीत वावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया. गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 82,000 सिमनारिस्तां पासत आमचे दोग जावं ब्रदर मंत्योसा आनी ब्रदर बिस्वाचे हांचे पासत आमी सगल्या मिसाचें सेकंड कलेक्शन केल्लें ताका आमी एकठायल्यात 51,051 तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बुधवारा दीस 7,140 रुपया 7,140 रुपीज आनी शुक्रारा दीस 12,210 रुपया 12,210 सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आयज सांजे 5:30 वाजता तिसरो पास जेजूच्या कोश्टांचे नियाळ आनी मीस वांटो घेवया. आयज आतां PPC वांगड्यांक रेतीर चलता प्रेज एंड वर्शीप कॉमेर्सालां आसतलें. सकाळीं 8 वाजता तो सुरू सांजे 4 वाजता पर्यंत हो रेतीर सोंपतलो. फादर लिओ फेर्नांदीस डायसन पास्टल सेक्रेटरिएट हो रेतीर तांकां दितलो. तांचे पासत मागुया. फाल्यां सोमारा दीस मार्चाचे 24 सांजे 5:15 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आनी देवाच्या उतराची नियाळ वांटो घेवंक उलो मातनांव उपकार करून वांटो घेवया. सोमारा दीस सांजे 5 ते 8:30 पर्यंत पेंजीम डिनरी पाद्रींक लेंटन रिकलेक्शन शोराम माडेल ग्रासाय गोजेंत आमचे पासत तुमी मागचें म्हण मागता. सोमारा दीस कला अकादमींत तियात्र द हिलिंग हावस बाय फादर मिल्टन रॉड्रिगेज हाचो आमची भयण मार्ता डिसोजा ह्या तियात्रांत वांटो घेता. सांजे 7 वाजता तो कला अकादमी सुरू जातलो. कोणाक खुशी ताणें वचून पळोवचो. मंगळारा दीस मासाचे 25वे दोबाजीक परब देवाचो पूत मनीस जालो एनाउन्सिएशन ऑफ आर लॉर्ड सोलेमनिटी ती दोबाजीक सगल्यांनी मिसांत वांटो घेवंक मागता. मिसा सकाळीं 6:30 7:30.
शुक्रारा दीस मासाचे 28 कुर्साची वाट सांजे 5:30 वाजता सिनियर सिटीजन मांडावट सांबाळटली. कुर्साची वाट भायर जातली मागीर इगोर्जेंत मीस. सोनवारा दीस मासाचे 29 29 मार्च 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन कुर्साची वाट आनी उपरांत मीस भितर इगोर्जेंत. मार्च 31 आमची पॅरिश पिलग्रिमेज. आतां कितें सांगता तें चोत्रायन आयकात. प्रितीच्या बाबडीनो आमी 5 बसी केल्यात. AC बसी कित्याक गोरमी आमी जाण. थोडे म्हणटा ना फादर गोरमी आसती AC कित्याक करूंक जाय आसली कित्याक आमी जाणा AC हे गोरमेन हिंगात आनी थिंगा वयता म्हळ्यार कांसां जातात आनी मागीर घोडे इगोर्जेन जेन्ना मागणें चलता वो कितें धर्माचें कितें कार्य चलता तुमकां पार्टिसिपेट जावंक कुस्तां जातलें म्हूण आमी AC बसीत घेता. आतां टोटल ह्या बसींचो 5 बसीचो 60,000. फ्रायडे हांवें अनावन्स केल्लें की आमी 500 रुपया काडटले. 300 फॉर द बस, 200 फॉर फूड एंड अदर एक्सपेन्सीस. पूण काल एक फॅमिली येयल्या काल सॅटर्डे जाल्ल्यान आनी तेमी फूल 60,000 दिल्यात. सो तेका लागून आमी दर देंवयला. वी हॅव रिड्यूस द टॅरीफ फॉर दीस पिलग्रिमेज. आमी फकत 300 रुपया काडटले कित्याक जेवण आहा, उदक आहा, स्नॅक्स आहाय. तुमचे मदें कोणूय तरी येवन जेवण, उदक आनी स्नॅक्स दिवंक सोदता आमी तुमकां उलो मारता. तुमी येवचें ऑफिसांत आमकां कळोवचें. वी थँक दॅट फॅमिली हू केम फॉरवर्ड and sponsored the buses for us. आतां आनी नांव घेयनाय बंद कित्याक वी कॅनॉट गो ऑन एडिंग. सी हाव मच 5 buses कितू कॉस्ट जाता चोय कित्याक आख्खो दीस वी कॅनॉट गो ऑन एड. यू ऑल कॅन शुअरली कम बाय युअर प्रायवेट व्हेकल्स. कित्याक काल एक बायल फादर बसीजान जालें कॅन आय कम विथ माय प्रायवेट व्हेकल. येस शुअरली यू कॅन कम विथ युअर प्रायवेट व्हेकल. नो येयात. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ना बसीन येवपा जायना. बस कित्याक केल्यार सगळीं कितकोन येतलीं तेका लागून ती बस. पूण आतां तुमी चिंताय 60,000 तरी 5 जालें 7 केल्यो 8 केल्यो कितू जातल्यो त्यो आनी 2 जाणां लागत एकल्या लागत वी कॅनॉट मेक अनदर बस. देर आर नो 2 buses फॉर 2 seater buses. देर आर either 15 seater, 17 seater or more than that. प्लीज मातशें तुमी चिंताय न्हू. आतां पयशे केदोन दिचे फाल्यां सो तें नाकाय. जेनिफर हॅज टू मॅनी मनीज टू बी हँडल्ड. ते दुसूच वी आर गोइंग टू अपॉयंट लिडर्स इन द 5 buses. 2 लिडर आसतले तीं कलेक्ट कोतलीं एट द रायट टायम. Okay, so तुम सुसेगात रावाय. 31st is next Monday. You all can come relaxed with a fresh mind, renewed mind to do this pilgrimage. मातशें बरे भाशेन यात. We thank this family. मागण्यान दोराय हे फॅमिली पासत मागात काय बरी कोरिणी न्हू. हांवें अनावन्स केलें रोखडें सगल्यांचें चिंतलें न्हय फकत आपणाचें पूण सगल्यांचें चिंतलें न्हू. गोड्यान गोडे थोड्यांक टेन्शन जालां अरे एकल्या 500 4 जाणां जाल्यार 2,000 कितू जाता आसलें. आतां तुमी सगलीं येयात बरे भाशेन यात. PPC जमात जातली एप्रिलाचे पयले 31st मंडे आमी हिंगा वेतात यात्राक वेतात देखून पिलग्रिमेज वेताक देखून आमी ट्यूजडे कोत्तल्या 1 एप्रील. तशेंच फॅमिली मिशन घडोवन हाडटा फेब्रुवारी 11, 12, 13 हो रेतीर. आतां हांव कितें सांगता तें आयकाय मायक पायक सांगता तुमगे भुरग्यां बाबतीन. हांवें ह्या वर्साक चिंतलां भुरग्यांक रेतीर करूंक 5 एप्रील 6:30 to 9:30. कित्याक जायत पाटी रेतीर आसताय. फादर इगोची रेतीर आसत न्हू. एक सुमना आसता 10 दिसां आसता 3 दिसां पूण ते वाडलोल्यांक तेंक तीं टॉक कितें समताय. जायत पाटी आहाय फकत नाचपा वेळार तीं आत आलोयता आनी हें कोताय पूण उलो सगळ्यान तीं इतलीं 1 वरां टॉक आनी हें इट गोज ओवर देयर हेड. सो आय थॉट टू कम टू देयर लेवल हांव रेतीर कोता. इट इज फॉर ऑल्टर सर्वर्स. ऑल्टर सर्वर आयकाय. इट इज फॉर ऑल्टर सर्वर्स as well as children of the parish. I have more than 280 plus children. I want all children to come. Sogli ana sister sukorin tuk सांगता ऑल्टर सर्वरांक सांगता ऑल्टर सर्वर्स तरी येयनाय जाल्यार नो पिकनीक दिस इयर. मुच फाटी लागना काय आनी सिस्टरी फोन कोना काय डिकन आहा आमगे हो आनी शेल्डन आहा ते शेल्डन आसताय ना काय तेका ऑर्डिनेशनाक जायत तेन्स हांव तो जेयना लोक प्लेट चोयता कितकोन जातो काय म्हूण. तेका सांगून बाबा शीत घे कोळी घे म्हूण. तेका लागून सांगता नो पिकनीक दीस इयर कित्याक आमी सगळें दिताय. भुरग्यांक फुटबॉल दिला आमी भुरग्यांक रेतीर कितें केलें कांय आसना. इफ वी हॅव 45 ऑल्टर सर्वर्स आय वॉन्ट ऑल 45 ऑल्टर सर्वर्स टू कम. देवाचे कृपेन गव्हर्मेंटान 1 वीक ब्रेक दिलो आहा. येयात हांव कोतां. युजली हांव ऑल्टर सर्वरांक एक प्रोग्राम कोतालो आनी एक ऑल्टर सर्वर्स डे कोतालो. पटान डे कोना रेतीर कोता. आनी मुगे हुशी आसलोली रायट फ्रॉम आय केम तालिगांव भुरग्यांक सगल्या भुरग्यांक पॅरिशीच्या सगल्या भुरग्यांक धाडाय तुमगे जबाबदारी. हे दीस देवा बरें रावपाचे भुरग्यांक धाडात. नांव इद म्हाका दियात ओ शेल्डनान दियात. आनी ऑल्टर सर्वर्स आहा ते सिस्टर सुकरीन येता जाल्यार यू पोस्ट ऑन द ग्रुप इमिजिएटली. 2 एप्रील इज द लास्ट डे. मागीर तयार करूं जाय न्हू जेवणाची कोदेलांची सगळें. एवरीथींग डज नॉट कम लास्ट मिनट.
इट मे कम फ्री बट नॉट एट द लास्ट मिनट. सो मातशें करात फ्रॉम 6:30 to 9:30. 6:30 5th is Sunday फादर ती तेदूस नाचतलीं हांसतलीं टायर्ड जातलीं आनी मागीर दुसरे दिसा मिसा उठ्ठान बिनाका इट वील स्टार्ट विथ मास एंटिसिपेटेड संडे मास. हा वय भुरग्यां एंटिसिपेटेड हूंय कोण सांगलां एंटिसिपेटेड मास फकत जाणट्यां म्हणून पाप साहेबान सांगलां ना हें सगल्यांक कोणाच्यानूय एंटिसिपेटेड मिसाक सॅटर्डे वांट घेवंक जाता कित्याक आमची मोती गेलां तें जाणट्यां मीस तें जाणट्यां मीस जाणट्यां मीस जाणट्यां न्हू तें सगल्यांक ही संदी फॅसिलिटी तुमकां आयतार कित्या लागत तुमकां जायना तुमी यात. सो गेट युअर चिल्ड्रन सेंड युअर चिल्ड्रन ही ऑपॉर्च्युनिटी तुका वचो वॉट चान्स विच आय एम टॉकिंग देव दिता उजार करात नाजाल्यार मागीर ओल्ड बॉड आमगे युथा कांय जायना भुरग्यांक कांय जायना वचो हांव कोतां धाडात धाडात तुमच्या भुरग्यांक धाडात देवा बरें दवराय ती जितलीं देवा बरें आसताय तुमी मोरो पर्यंत ती तुमचे बराबर आसता आयज देवा बरें दवरनाय आज ती तुमचे बराबर रावंक सोदनाय सेंड देम. आनी जेवणूय आसतलें देर वील बी गूड फूड डोंट वरी अबाउट फूड घराको येवन तेंक 9 9:30 सोडता पावताय 10 जाता केदोन जेतली ना जेवण दिन हांव धाडटलो अनलेस तुमी सॅक्रिफायस करून हॉला पासो फादर मुगे म्हाका जेवण नाका ते 100 वा 200 रुपया प्लेट आहा ती हॉला घाल म्हणटाय जाल्यार दॅट इज अप टू यू. सो सगलें आहा तुमी बरे भाशेन धाडचें. सेंट मायकल्स हाय स्कूल घडोवन हाडटात स्पार्क कॅम्प 2025 1 week कॅम्प डिटेल्स ऑन द नोटीस बोर्ड आसा तशेंच आसा साम गिटार कोर्स एप्रील आनी मे ऑर्गनायज बाय शेल्टन अफोन्सो डिटेल्स तुमी नोटीस बोर्डार पळोवच्यो. फाटल्या वर्सा म्हणजे फायनान्शियल इयर 2024-2025 हॉलाचें रेंट घेवन आमी एकठांय केल्यात 20,50,000 20,50,000 तुमकां सगल्यांक दी बरें तुमीच तें हॉल बूक केलें आनी आमकां इतलो पयसो आयलो. हो पयसो येवन आमी हॉलाचो उरलोलो वाव चालू केला. फॉल सिलींग चलता AC घातल्यात सावंडाचें चलता आनी जाय आमकां पयशे इतल्याचेरूच जालें ना आनी उरलां न्हू. तुमी वचोन पळयात एक नदर घालून जाता घडये दुल्लो आहा मातशें मास्क घालात तो लेस बांदात वचोन पळयात कितलो वावर चलता तो दिसान रात ते वावुरतात. वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट आनी हॉल कंप्लीट जालें म्हणटरी तुमकां आसतलें पोतून सांगता आमगे सुटकेस हिंगान व्हरपाना म्हाका हांवें तें बुकू नाका जालें व्हरो आनी हॉल खंय घेवन वचूं तेका सांगता तुमी मातशें उदारपणान जावं डोनेशन कुपन खुपोवन तुमगे लँटन बॉक्सिसांक कितें येता हे पाटी आमी सगलें हॉला घालतलें. हें हॉल तुमकां वतलें तुमगे भुरग्यांक फुंगसांव करूंक तुमगे काजर करूंक तुमगे पार्टी करून तुमकां वतलें हांव घेवन वचना. सो समजात आनी दियात. दिनवास आमचे दिलीप कोता आयज तीं सांतिनेज गेलें फुडले एका कांदोली आनी पोंच वयतलीं न्हू वावर कित्याक कोताय तीं आमचे पासत कोत्तात मातशें समजुया. रेमी डिसिल्वान पिटर वेगस हॉलाचें सगळें पळयतात तांकांय आमचे दिनवास. आयज तावन आमी सगळ्या मिसांचेर आदीं बिफोर द मास वी वील बी प्रेईंग फॉर डिकन शेल्डन कित्याक आतां 1 म्हयनो उरला 1 म्हयनो 10 दीस उरल्यात ऑर्डिनेशनाक ताका मागणी जाय आमची आनी ताणें मागण्यांत रावंक जाय. प्रे फॉर हीम एंड हीज फॅमिली आनी मागात तुमच्या गांवांत दोग सेमिनारिस्ट आहात मायनस सेमिनेरियन की आमकां इतले डिकन येयल्यात इतलो बरो पादगार येयला हांव नको पातकूर बरो येयला जाल्यार पूण पातकूर येयला तरी आसतना मागात की आमकां आनीक आपोवणें जितले येयल्यात ह्या गांवांत वावरूंक ते दुसरे आमी दुसऱ्यांकूय गांवांक वावरूंक आमचे मदें आमगे भुरगीं रेडी जाल्या पुरो म्हूण मागात. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करून कॅरान 6:30 मार्टिन्स नायराले मोराड 8 कॅटेकिस्टा 9:15 कॉन्फ्रारिया 5:30 अल्कोहोलिक अनॉनिमस समाज 10:30 ते 12 पर्यंत उब रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासूं तुमच्यो तकल्यो बागोयात आनी प्राचीत काळाचो शुभ आशिर्वाद घेयात. काकूतसार बापा आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मन्नान तुमकां माय मोगाची देख दिल्या. देवाच्या एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुभामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आमेन. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मनांतलीं सोडयलीं आतां तो अमोर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान तुमकां वांटो मेळूं. आनी चोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F3 देव आमकां जाय पान 806 F3 पेज 86.
आसा